कुठ्ठाळी, दवल्ले आणि रेश मागोस या 3 मतदारसंघांनी आज सकाळ सावन जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुकेचे मतदान सुरू जाला। 15 उमेदवार झुजामळार देवल्यात। 18 ऑक्टोबराक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो। पळयात सकाळी 8 ते 12 मेरेनच्या वेंचणुकेची टक्केवारी। हालींच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेत आपले वेंचून आयिल्ले प्रतिनिधी जिखले उपरांत कुठ्ठाळी, दवल्ले आनी रेईश मागुश आज जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक लढयता। तीनय पोट वेंचणूक लढोवपी एकूच पक्ष काँग्रेस आसतलो जाल्यार भाजपा आनी आप अनुक्रमान फक्त 2 मतदारसंघात वेंचणूक लढतले। रेईश मागुश आनी कुठ्ठाळे हांचे मदीं दरेकी 4 उमेदवार आसात, जाल्यार दवल्ले 7 उमेदवार आसात। 18 ऑक्टोबराक निकाल जाहीर जातलो। Serial number 504, Mr. D'Souza. Go on to the letter one, sign mark, field card. Good. Yes. चालू आहे तिकडे
तुमचं आय कार्ड कुठे आहे? हा? मॅडम तुमचं आय कार्ड कुठे आहे तुमचं? हात घालणार